कळंगूट ग्रामपंचायतीची डान्स बारा विरोधात कारवाई करप सुरूच आसा। शुक्रारा कळंगूट पंचायतीन आनी सरपंच जोसेफ सिक्वेरान कळंगूट आनी बागा वाठारांत आशिल्ल्या डान्स बारांची आनी बेकायदेशीरपणान चलपी टाउट्सांची कारवाई केली तेन्ना चडशी डान्स बारां आमकां बंद मेळ्ळी। सुमार 5 बेकायदेशीर डान्स बारां चालू आशिल्ली ती बंद करची अशी शिटकावणी दिली। जो मेरेन कळंगूट वाठारांत आशिल्ली बेकायदेशीर डान्स बारां पुरायपणान बंद जायना तो मेरेन आमची कारवाई चालूच आसतली अशी माहिती कळंगूट पंचायतीचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान दिली। पयले सुवातेर तुवेंनूच पळयलां हांगा कशें कितें चलता तें। सो त्या पासून आमचे कुंगोटकारांनी पयले इनिशिएटीव घेतली की आमी या आनी फकत भायर रावया आनी तांकां सांगया आयच्यान तुमी बंद करात म्हणून, नाजाल्यार तुमकां हें मारक पडटलें। सो आयज आमी सगल्यांक सांगूंक गेल्या आनी सांगलां सगल्यांक बाबा फाल्यांच्यान तुमी आनीक डिस्को चालू करिनाका म्हणून तेंचे नोटिसीस धाडलेल्यो आहा त्यो सेपरेट इशू। तेजेर आमी अंडर बिल्डिंग्स रूल्स वयता। आतां जे आमी पळयलां ते आमी हांव नको हांव कोंगडीन हांव आनी हिंगा तो सो हे बंद जावं पासून आमी सुशेग रावचे ना। आयज आमी कोंगडकार कशे भायर सरले सगळे, पुलीस ना कोण ना आनी आमी इट वॉज अ पिसफूल थिंग आनी सगल्यांक सांगलां आमी बाबा तुमी आनीक डिस्को ओपन करिनाका म्हणून ऑर डान्स बारां ओपन करिनाका। आयजूय आमी इन्स्पेक्शनाक गेलेले एका क्लबाचे, पण तेणेन आमकां लेटर धाडली की आपूण बरो ना म्हणून इन्स्पेक्शन फुडें व्हर म्हणून। सो आमी इन्स्पेक्शन फुडें गेला अंडर नॅचरल जस्टीस।